मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया. A11 पेज 5. आमी सगळीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया. Dewa tu amco oro, tuka posung kondung yeta. Dewa tu amco shevon, jivit tuka beton vita. Dewa tu amco shevon, tuka posung kondung yeta. Deva tu zamco shivon, jivit tuka beton vita. Bapak putarkat mian, bondon moj masasna. 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाळिस्तानो, आयच्या त्रेसेनाचो विशय मिसा बलिदानाच्यो सुरवातेच्यो रिती. मोगाळ इश्टानो, ह्या दिसांनी जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानाचेर नियाळ करता, आयज पयलो भाग मिसाचो सुरवातीची रीत हाचेर नियाळ करतल्या. तरी रिती बरे भाशेन समजून भुक्तीपणी सदांच मिसांत वांटो घेवंक बापाचीच कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सरपविधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोवपाक घेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपविधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kakut ko, sumya kakut ko, Krista kakut ko, Krista kakut ko. Sumya kakut ko, sumya kakut ko. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागुया रोजर आनी
Isha D'Souza हांच्या इंदेसा पासून सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंतांतुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तो करो दियो. तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिशान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात. बाल जाल्यार ताच्याच फाटल्यान वचात. पूण पोरचेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिशान म्हणलें, सर्वेस्वराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जोलवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे फावटी हांव दुसरो बैलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिशान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायतीं आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पार पर्यंत बालाचें नांव उचारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज ना. न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुडें ते नाचताले. 2 पार जालो आनी एलिशा तांच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणूंक लागलो, तोरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव. ताका चड वावर आसा जायत, वो कसल्याय कामान पडला जायत, वो आनीक कितेंय घडना जायत, वो तो पोयनाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटोच तांणी आनीकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवये प्रमाणे रोगोत येयसर तलवारांनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. 2 पार जालो आनी बेटवणी कोच्या वेळा पर्यंत ते आरडून उलो करीत रावले, पूण कोणेच तांकां आयकूंक ना, कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिशान सगळे पोरचेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी तांणी सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल, ते जाकोबाच्या पुतांच्या कुळाच्या अंका प्रमाणे एलिशान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदे भोंवतणी बियांची 2 मापां घालून जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जळोव मारलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें,
4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जॉल्वाचेर तें वता. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनी एक फावट करात. आनीक एक फावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, तिसरे फावट करात. आनी तांणी तिसरे फावट तशेंच केलें. उदक वेदी सोरभोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेच्या भेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमांत केल्यात म्हूण आज गमून येवं दी. म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत हो मुलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकलें. हे सगल्यो पळोवन पोरसां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडलीं. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. देवाचें उतोरें, आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सगलीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोनग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात. तांच्या फाटल्यान तीं धांवत वेता. तांच्या बरोबर रोगता भेटवण्यो करूं कोदींच ना. म्हज्या होंटांनी तांची नांवां घेवं कोदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजे आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पर सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Sorvesporak soizo, sorvesporak soizo, sorvesporak soizo, sorvesporak soizo. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. Sorvesporak soizo, sorvesporak soizo, sorvesporak soizo, sorvesporak soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुमूर्त व प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां.
खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटो जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान मूड लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळिस्टान आयच्या त्रेसनाचो विशय मिसा बलिदानाच्यो सुरवातेच्यो रिती. आमचे मिसाचें बलिदान आमी 4 ते 5 भागांनी वांटूं येता. पयलो भाग सुरवातेची रीत, त्या उपरांत उतराचो सेवाधर्म, जंय देव आपले आसणे आपल्या उतरांतल्यान हाचेर दाखयता. तिसरे सुवातेर बलिदानाचो सेवाधर्म, जंय उंड्या आनी सोर्या वरवीं जेजू आमचे मुखार येता. एके भाशेन हे संस्कारणे उद्देशी जेजू आमकां आपली कूड आनी रगत दिता. चवथे सुवातेर कुमन्यावाची रीत ओ क्रिस्त प्रसादाची रीत, जंय आमी कुमन्याव घेता आमच्या बापातावन सुरू करता. आनी निमणी शेवटाची रीत, आयज आमी नियाळ करतल्या सुरवातेची रीत. ती सुरू जाता गायनांतल्यान, पयलें सुरवातेचे गितांतल्यान सुरू जाता आनी ती सोंपता जोमात प्रार्थनांतल्यान. आनी त्या उपरांत पयलें वाचप सुरू जाता तो दुसरो भाग. आयज हाचेर नियाळ करतना, ही सुरवातेची रितीचेर नियाळ करतना एक घडणी तुमच्या मुखार दवरता. एक खंय नवोच पाद्री हे भाशेन जुनाच्या म्हयन्यांत इगोर्जेंत आयिल्लो आनी ल्हानशे फिगोर्जेंत तो पडलो खंय. आनी पयल्या दिसाक मीस करूंक तो लागलो. मीस सुरू जालें आनी जेन्ना पयलें वाचप सुरू जावपाचें आसलें तेन्ना खंय एक तरनो जाणटो फिगोर्जेंत भितर सरलो आनी बसलो. पाद्विकारान ताका पळयलो. दुसऱ्या दिसाक खंय परतून तोच दादलो त्याच वेळार, पयल्या वाचपाच्या वेळार खंय आयलो आनी परतून बसलो. आनी ही भाशेन सदांच खंय जावंक लागलें. तोच दादलो खंय फकत येतालो पयलें वाचप सुरू जाता तेन्ना तावन. आनी ह्या वेळार पाद्विगाराच्या मनांत आयलें ताका विचारूंक खंय. आनी मीस जाल्या उपरांत पाद्विगार ताका भेटलो आनी ताका विचारलें खंय, बाबा आमी मिसाक सगल्या मिसांत वांटो घेवंक जाय, सुरवातेक तावन शेवट पर्यान. आनी हांवें पळयलां तूं पयलें वाचप जाता तेन्नाच येता आनी कुमन्याव घेता. आख्ख्या मिसाक तर तूं वांटो घेना, तुवें कुमन्याव पासून घेवंक जायना. जाल्यार तूं हे भाशेन कित्याक येता? हांवें तुका सदांच पळयलां, हे भाशेन तूं कित्याक करता? घरांत कितें काम पडटा तुका, ते पासून तुका लेट जाता. आनी त्या वेळार खंय ओ तरनो दादलो पाद्विगाराक सांगूंक लागलो, हांव केन्नाच येना. तूं जाणाय कित्याक तें? कित्याक ते सुरवातेचे रितीन तूं कितें म्हणटाय तातूंत तूं हांव पातकी म्हणटा आनी हांव केन्नाच पातोकूच करिना. म्हाका आनी पातोक करूंक संदीच मेळना. हांव मिसाक येता बरे भाशेन, एकलोच आसता म्हज्या घरांत, सगलें हांव करता, तर म्हाका तें लागना, ते पासत हांव तातूंत येना. आनी ह्या वेळार खंय पाद्विगार ताका बरे भाशेन समजावंक लागलो. सुरवातीचे रितीन कशे भाशेन आमी वांटो घेवंक जाय आनी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना एक भाशेन पातोक ताका पयले सुवातेर ताणें सांगलें, जें तूं सांगता हांव पातोकूच करिना हेंच की एक व्हडलें पातोक, कित्याक आमी सगलीं पातकी. हें ताका पयलीं ताणें समजायलें खंय. आनी दुसरे सुवातेर सांगलें खंय पातोक म्हणल्यार कितें तें. जे भाशेन हांव पातकी म्हणटना वायट आदारून बरें सोडून, घोड्या तूं वायट आदारिना जायत, वायट करिना जायत, पूण दुसऱ्यांक बरें करपाचें जायते पावटी तूं विसरता आसतलो. जावं घोड्या तुज्या शेजाऱ्याक कोणूय आसतलीं
जी वायट जिवीत जियेतात तुजो कायदो आसा क्रिस्तांव कसो तुवें ताका बरो रस्तो दाखोवंक हें तूं करिना जाल्यार हेंवूय तुका पातक हे भाशेन बरे भाशेन समजायल्या उपरांतूय मनीस समजलो आनी दुसऱ्या दिसाक तावनूय तो सुरवातेक तावन मिसाक येवंक लागलो. म्हाका दिसता न्हू सुरवातेची रीत एकदम गरजेची. जे भाशेन एक गाडी स्टार्ट केल्या बगर ती चलोना तीच पुरी मिसाची भेट. ही सुरवातेची रीत फुडली मिसाची भेट चलोवंक तितून भाग घेवंक एकदम गरजेची आसा. आतां आमी दर एक बागाचेर नियाळ करतले हांव सुरवातेचे रितींत आमकां मेळटात ते. पयली सुवातेर आमी सुरवातेच्या गितांतल्यान सगळीं उबी रावन मिसाक सुरवात दिता. एक फामील कशी आमी एकवट्टा हें आमकां दाखयता. एक फामील कशी गितांतल्यान आमी देवाची गायनांतल्यान आमी देवाची तुस कोता. गीत न्हय तें गायन तें देवाचे वाखाणणेचें. आनी त्या पासत गायन करता तें आमी खंयचेंच घेना वाचपाक लागता त्या दिसाक तेंच घेता जावं काळा प्रमाणे आमी तें घेता जावं प्राचीत काळांत प्राचीत काळाची गायनां आसात जावं पास्काच्या काळांत पास्काच्या काळाची गायनां आसा. हे भाशेन वेगवेगळ्या काळा प्रमाणे आनी त्या दिसाक वाचपाक लागता त्या प्रमाणे ही गायनां करून आमी पयली सुवातेर ही मिसाची भेट एक फामील कशी सुरू करता. दुसरी सुवातेर जेन्ना मिसाची भेट सुरू जाता तेन्ना यादनीक तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना हांव मदेंतल्यान आयला तुमचे मदेंतल्यान आयला थंय तुमी कितें कुणायतात पोरसां कशी संवसारी पोरसां कशी. आनी ही सांतवार कुणायता स्वर्ग. तर सगळीं आमी उबी रावता आनी कुणायता तुमचे मदलो तुमच्या मदल्यान एक यादनीक कसो येता देवा मुखार. एक पिलग्रीम आमी यात्रेकारां कशी स्वर्गीचे वाटेर सदांच आसा. हें की कुणायता हें पुरसांव जें पयलें येता तें. जायते पावटी जेन्ना दोबाचीक समारंभ आसता तेन्ना घडया आमचे पयले धूप घेवन येता खुरीस घेवन येता वाती वेदी सेवक घेवन येता जावं जी कोण वाचपी आसा त्यो येता. हें कितें पुरसांव कितें गुणायता की आमी सगळीं यात्रेकारां स्वर्गीची वाटेर आसा हें आमकां दाखोवन दिता. मागीर तिसरे सुवातेर जेन्ना यादनीक येता तेन्ना पयलो हांगा दिमी मोडटा. कोणाक दिमी मोडटा? जेजूक जो पवित्र साक्रामेंतांत थंय आसा. त्या उपरांत यादनीक आल्ताराशी वेता आनी आल्ताराचो उमो घेता. आल्तार गुणायता देवाची आसली. आनी हेच कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां हांवें जाता जेन्ना बालाचे मनीस प्रवादी एकठांय जाल्ले आनी दुसऱ्या वतान इलिजा आसलो तो पयलो कितें करता वेदी बांदता. जी मोडलोली ती तो वेदी सारकी करता. कित्याक आल्तार ओ वेदी गुणायता देवाचें आसलें. आनी हेंच देवाचें आसलें ओळखून यादनीक पयलोच येवन आल्ताराचो उमो घेता. कित्याक ह्या आल्तारार देव आसा. त्या पासत आमी पळयता आनीक आल्ताराक कांय ना वात्यो नात आनी फुलां नात कांयच ना कित्याक थंय देवाचें आसलें आसा. त्या पासत एक देवाक उमो कसो मोगाचो उमो कसो एक वीश कशी एक वेंग कशी पयलोच यादनीक तुमच्या नांवान ती आल्ताराक मारता. त्या उपरांत धूप जर आसत जाल्यार धूप घालता. धूप घालप कित्याक धूप जे भाशेन परमळ धुपाचो वयर वेता त्याच धुपा भाशेन आमची मागणी देवाक वचूं. त्या उपरांत पळयता हांव मीस सुरू एके भाशेन बापाचे त्रित्वेक उलो मारून आमी सुरू करता. बापाचेर आमचे तकलेर आमी दवरता. कितें सांगता हांव बापाक उलो मारता बापा हे मिसांत हांव आयला हे मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक म्हजें मन उदकें कर तुजें देवा तुजें उतर आयकूंक. आनी भाशेन शांतीन मनांत कांय वायट चिंतना वो मन म्हजें डिस्टर्ब जायनासतना बरे भाशेन शांतताणी हे मिसांत वांटो घेवंक ही बापाक आमी उलो करता. त्या उपरांत पुताक आमी उलो करता आमच्या काळजांत धरून जेजूक जो आमच्या काळजांत येतलो हें आमकां दाखयता. आनी त्या उपरांत पवित्र आत्म्याचेर दोनी सायडींनी आमी काडटा.
पवित्र आत्मोस दोनी सायडीनी सदांच आमच्या सांगाता आसूंक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक हें आमकां दाखोवड करता. ते पासत जायते पावटी एक पावटी आमी अशें करता बापाची पुताची शॉर्टकट तें आमचें पावच ना, इतलेंच पावता हांगाच. ते पासत बरे भाशेन आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हांचो अर्थ समजून कित्याक करतात तें समजून बरे भाशेन सुरवात करूंक त्रित्वेक उलो मारूंक आमी वावऱ्यो. मागीर त्या उपरांत सगल्यांक यादनीक एके भाशेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जे भाशेन आमी सदांच कोणाक ग्रीट करता ओ नोमान करता देव बरो दीस दिवं ओ गूड मॉर्निंग ते भाशेन सगल्यांक तुमकां येवकार दिता यादनीक देवाच्या उतरांतल्यान जावं देवाची उतर जे आमकां सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं शांती तुमचे शांती आनी कृपा तुमची सवे आसूं ह्या उतरांतल्यान एके भाशेन सगल्यांक येवकार दिता. त्या उपरांत आमी पळयता प्राचीत रीत आमकां आसा बोगसणे मागप. कित्याक हें सुरवातेकूच कित्याक पातकी म्हूण ओळखून फुडल्या मिसांत आख्याच बरे भाशेन नितळ काळसान आनी मोनान वांटो घेवंक पयलींच ही सुरवातीची रितीतूच आमकां मेवता बोगसण्याचें मागप. देवा लागीं बोगसणें मागप. तो मनीस तोरणाटो दादलो म्हणून आपण आनी कितें पातक करता ना मोगाळ बाब सगलीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवप. हांव फुडें आमचें महापातक बोगसना मोगाळ दिसता न्हू. ते पासत महापातकांत आसा जाल्यार आमी कुमन्याव घेना. तें कुमसार जाल्या उपरांतूच हें पातक सांगल्या उपरांतूच आमी एक भाशेन मिसांत वांटो घेवन कुमन्याव घेता नाजाल्यार घेना. तर उरलेलीं जी आमी उपपातकां आसात आमची थंय एक भाशेन बोगसूं येता आनी हे भाशेन ही बोगसून आमी मिसांत एक भाशेन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जाता. त्या उपरांत येता आमी ही प्राचिताची रीत केल्या उपरांत मोहिमा आमी गायता सदांच आयताराचीच कित्याक तो जेजूचो पुनर्जिवंतपणाचो दीस आनी जेन्ना दोबाचीक परब ओ फेस्तां आसा दुसऱ्यो परबो आसता तेन्नाच आमी मोहिमा म्हणटा. आदवेंताच्या काळाक आनी प्राचीत काळाक भायर रावन मोहिमा कितें आमकां उगडास करता देवाक वाखाणूंक. बरेपणा पासत पयले सुवातेर ताच्या पुनर्जिवंतपणा पासत पवित्र तित्वेक आमी हे मोहिमा देवाक म्हणटा तें नांव वाखाणटा. आनी मोहिमा देवा खंय फकत जी आमकां आसा तीच घेता न्हय दुसरी घेवप. आमकां आमचो सेवा धर्मीक जे शिक्षण आसा ती सांगता दुसरी मोहिमा घेवंक जाय ओनोन मोहिमा आनी दुसरी गायोना आसा त्या वेळार घेवंक जायना. तीच मोहिमा आसा जी आमकां आमच्या मिसालांत मेवता तीच मोहिमा घेवची हें आमकां सांगता. आनी निमाणो आनी शेवटाचो सुरवातेचे रितीचो भाग म्हणल्यार जोमात प्रार्थना. जंय एक यादनीक ही सोंपयतना शेवटाची रीत प्रार्थुया म्हूण आमकां उलो करता. प्रार्थुया हांव ल्हान आसतना प्रार्थुया म्हणल्यार सदांच चिंततालो उबें रावप म्हूण आनी त्या पासत हो आनी फादर आमकां हांव उबी आसा प्रार्थुया कित्याक म्हणटा काय हें म्हज्या मनांत जातालें. पूण मागीर वाडटा म्हाका समजलें प्रार्थुया म्हणल्यार मागुया. आमकां सगल्यांक मागूंक उलो करता यादनीक आनी त्या वेळार थोडोसो वेळ ओगीच रावता यादनीक प्रार्थुया म्हणून. कित्याक थंय सगल्यांची मागणी एकठांय करता. तो वेळ सगल्यांक आमकां मागपाचो. त्या पासत हें प्रार्थन जी आसा ताका म्हणटात जोमात प्रार्थन. जोमात म्हणजे सगलीं जी प्रार्थना जी हांगा मिसाचे बेटेक एकठांय जाल्यात तांची प्रार्थना यादनीक जोमा करता आनी त्या पासत ताका मागण्याकूच म्हणटात जोमात प्रार्थन. आनी सगलीं मागणी केल्या उपरांत सगलीं इंतेसां तुमची एकठांय करून यादनीक एक बापाक मागणी उबारता आनी त्या उपरांत तुमी सगलीं आमी सगलीं आमेन म्हूण जबाब दिता. तर ही जावन आसा सुरवातेची रीत. म्हाका दिसता न्हू ही सुरवातेची रितीचेर आयज ताची आमी समजणी घेतल्या आसतना आमच्या जिविताक कितें करतलो. पयली सुवातेर सुरवातेची रितीक तावन सुरवातेचें गायन सुरू जावचे आदीं
आमी इगोर्जेन आसूंक पावो 5 मिनटां वो 10 मिनटां तरी आदी इगोर्जेंत आमी भितर सरोंक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तयार जावंक एकदम गरजे आनी भितर सरतना बरे भाशेन पयलीं धीमी मोडून जाता तितल्यानी धीमी मोडून जायना तांकां समजूं येता पूण धीमी मोडून भितर सरूंक एकदम गरजेचें कितें दाखयता धीमी मोडप पयलीं सुवातेर देवाची आसणी देव हांगा आसा हो आमचो देव जिविताचो घडणार हांगा आसा आमी वळखून घेता दुसरे सुवातेर हांव देव आसा हांव देवाक दिवी म्हणटा दाखयता हांव देवा मुखार ल्हानवीक म्हूण हांव देवा व्हरतोनूय पूण हांव ल्हानवीक हे भाशेन दिमी म्हणून भितर सरून थोडोसो वेळ आदी मागणें करप एकदम गरजेचें आनी हे भाशेन मागणें करून आमी भितर सरूया दुसरे सुवातेर आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता जेजू आयलो न्हय कायदे काडून उडोवंक पूण ते संपूर्णायेक पावंक आयज घोड्या थोडे हे सुरवातेचे रितींत आसलेले कायदे तुमच्या मुखार दवरल्या जे कोण कायदे पाळटा ताका देव सर्गीच्या राजांत वयर उखलतलो हें आयचे शिव वर्तमानान आमकां सांगता तर हे जे सुरवातेचे रितीन कायदे आसात ते आमी पाळुया न्हय पाळूंक जाय म्हणून न्हय ते आसात म्हणून पूण हे कायदे पाळून देवाच्या मोगान वाडुया कायदे आसात कित्याक आमकां देवाचो मोगान वाडूंक आनी हेंच कितें भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितान केलें सदांच मिसाक पयलो मान दिलो आमी मिसाच्या बलिदानांत बरे भाशेन ह्यो सुरवातेच्यो रिती ज्यो आमी नियाळल्यात त्या आमच्या मनान दवरून बरे भाशेन ती पाळूंक बाबाचीच कृपा सांत आंतोनीची विणुनीन दोरेकल्याक मागून घेवया ह्या वेळार सगळीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी आपल्या दिसाच्या दिसा नवसरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आमच्या देश कारभाऱ्यांनी वर्जे मध्ये फुटी घालिना जावं पूण एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आमा समेस्तांनी मिसा बलिदाना वरवीं जेजूची पाटलावदारां जावन नीज आत्मिकायेन वाडूंक आनी गरजेवंतांक कसलीच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आयच्या त्रेजनाचो तिसरो दीस भेटयतल्या रॉजर आनी इश्या डिसूसा हांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन बापाचो शुभम आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल
ह्यो गरजो तुझ्या मुखार आमी दवरिल्या तितू मानून घे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तुयेरी वेळार आमी गायन घेवया C2 पेज 28. सगळ्यो बिरावया. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत विदार देवा बापाक मानता तसलीं जाव म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कोण व्हड्या बापा तुज्या भक्ताचो सांतांतुणीचो आमी उगडास करतना तुजें नांव वाखाणूंक आनी तुका दिन वासूंक हीं दानां तुजे वेदीचेर आमी दवरता. तुज्या पवित्र आत्म्याची पदवेन न्हूच आमचीं दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत तुजे वाखाणणेचें बलिदान जायशें कर हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळ जावं बाहारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपत वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन पुन्हा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरबासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुता आनी सोर्प काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेधार बापा, सर्वंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायल्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवा कांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोदली आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D28 पेज 62.
तुमचे भोवती जायती वाडन गांवांत शारांत उपास तपास काडटात तांचो हुस्को कोरात तुमचे भोवती जायती वाडन गांवांत शारांत उपास तपास काडटात तांचो हुस्को कोरात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावपी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावपी जिवीत आमचें प्रार्थुया बोमोगाळ बापा आमच्या सोम्याचे कुडीन आनी रोगतान आमकां तुवें दादोशी केलाय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या भक्तां वरवीं ह्या संवसाराच्या काळोखांतली सुर्गीचे वाटेन नीट चलूंक वचूंक तुज्या स्वताचो उजवाड आमकां दी आनी ताळण्या आडकुली मदें तुका विस्वाशी रावंक तुज्या बोळान आमकां तीर कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सुरविस्पूर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपद विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनोणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनोणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरुंदुता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता
आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरोज त्या कुडियोत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंतांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीर पोण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंतांतून मुखार घाल. ओर चोरेंच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मात्तल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. आमच्या इगर्जेचें ऑफिस उक्तें आसा. कोणूय मिसान दिवंक सोदता ओ देणगी दिवंक सोदता तुमच्यान वचूं येता. हांवें भायल्यान एक स्टँड दवरलां. तें स्टँड सोत्र्यो आनी कापोत लावपाक, पोळ लावपाक न्हय. पोळ लावपाक खुर्सा कडेन हांवें हुक्स घातल्यात. पोळ तुमचे थंय लायात, वाती थंय पेटोयात. पूण सोत्र्यो आनी रेनकोट आनिकूय येतलीं तसलीं. हें आतां आयज पावस ना, पूण पावस पडलो म्हणटूच तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट भितर हाडी नाकात. तिजोल्यांचेर दाग पडटात, वनिश वेता. ते पासत भायर खंयसरूय आमी वेता जाल्यार सोत्री भायर दवरता. सोत्र्यांक सकयल आनी कापतींक वयर हे भाशेन केलां. Jaya dormirá bukipona Sonsar bordes lokaka kortak noman Aicha disa sodun getlo sontosan Soglia vortoma Vaki vonso dorme moria das lolo Zuglas lele, cimbatsuke cielo Taci kuri, fugo vira kyupatso Shrishtat motatso Tacia uspunia sapar pat porcicio Kuri volikit vetatui polilio Pira rogacia soti kalas lilio Novian dursalio Iso bahanga sut kurta gaiona Tacia mana zoita cintane surla Tacia bagi bun bagyan milukangka Tirta monastana Salamoti podviani man melzo Sorga rasata kasodrir moslolo Por solanda kososat soloitato आमचे पासोत माग भाग्यवंतांतून
आमकां फावो जावच्याक जेजू क्रिस्तान बासायला ते प्रार्थुया. सोर्वेस्पोरा सासनांचे देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायगिवंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रोत्सोंगदार आनी गोरज्या कातांक आसोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदांकाल. Santa Doni, o Zuriacia